बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या णव मोरी पवित्र सभेचे आवय म्हण स्मरण करच्या या बागे दिसा परत एक पावटी पवित्र सभा मुखा मोरये मायेच्या जिविताविषयी नियाळून तिच्या भावार्थी जिविताची देख घेवंक उलो दिता. तर भावा बहिणीनो, आज हे आराधन करून सोम्याची स्तुती करता असताना मोरयेन केल्लो जेजूचो पाटलाव आनी बापाक केल्ले आपल्या जिविताचे समर्पण उगडास करून आमची जिणी समर्पण दिवच्याक आमच्या मोगाळ बऱ्या गोवळ्याक आमचे मध्ये स्वागत करूया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संख्या 10 पेज 25 स्वादिक जेजू न मान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू न मान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू न मान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. हुंड्या रुपार लिपोन रावलाय सक्रमिता दाखोवन आसाय. हुंड्या रुपार लिपोन रावलाय सक्रमिता दाखोवन आसाय. स्वादिक जेजू नाम तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नाम तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. पयनार सांगात दिता कष्टान वारान सांबाळ व्हरता. जिनिये पयनार सांगात दिता कष्टान वारान सांबाळ व्हरता. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. जाता अज्ञान्यांतूं जाणवाय दिता. अंकारांतूं दिवो जाता अज्ञान्यांतूं जाणवाय दिता. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. पुत्रान तुझ्या मतभूज वाडायता मासान तुझ्या घटाय दिता. पुत्रान तुझ्या मतभूज वाडायता मासान तुझ्या घटाय दिता. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 आपने महिमा तुझा फौज स्त्रिये पोळे हो तुझो पूत म्हणून आपल्या मोगाच्या शिसाक मोरयेचे हाती दिलेल्या मोगळा जेजो तुझेशी आम्ही आयल्या परत तुझे आराधन करचे मरिफात आमका मोरयेच्या जिविताचे प्रेरण तू फावो करताय सुमिया मोरयेक आपल्या आवयक तुवें त्या मोगाच्या शिसाक दिवचे मुखांतर पवित्र सभेची आवय करून दिलाय जेजो अशे मोरी हरी एका बावड्याच्या जिवितांत तिची जिणी देख दिता आणि कशे मोगळा जेजो तुझी आवय तरी तुझे संगीतीत समकले तुझ्या मिसावाचो पाटलाव तिने केलो आणि हरी एक रीतीन सर्गी बापाचेर संपूर्ण रीतीन फाती येयल्ली जिणी तिची जावन आसली म्हण तिने दाखवून दिले आज परत मोगळा सुमिया जेजो तिच्या जिविताचो नियाळ तू आमकां फावो करता आसतना तिच्या जिविता पासत तिच्या जिणये चाली पासत आणि जिणयेन तावन दिवच्या आदर्श पासत तुका आमी अर्गां दिता तुझ्या संवसारी मिसावांत मोरयेच्या जिविताची होगळीक आणि बापाची कुशी करच्यान जियेल्लें तें विधेयपणाचें जिवीत वर्तें जावन आसा सुमिया त्या जिवितांत तुवें आसरो घेतलोय तुझे संसारी मिसाव तिच्या उदारी प्रारंभ जाले आणि ते हरी एका तुझ्या मिसावाच्या हंतांनी लब्धून रावले अजून त्यांचं प्रेरण आणि जिणये समर्पण आमकां तुझी कृपा जोडूंक आदार दिता सुमिया जेजो देखून तुका आज आमी अर्गां दिता मोरयेची विंचवण करता आसतना आनी मोगळा जेजो तुझी आवय सावन आपले मिसाव ती स्वीकार करता आसतना आपणे जियेल्ल्या जिविता पासत ती वडपणान बरोवंक ना बगार आपल्या काळसांत उमाळून येवच्या संतोषान तिने धन्य देवाक तुझ्या बापाक अर्गां दिली ताची स्तुती वाकणली आणि सर्व रितीने आपल्या जिवितांत ताणे वर्ती कामां केल्यांत म्हणलो आनंदाचो उपकार तिने समर्पिलो मोगळा जेजो तेंच कृपेचें जिवीत आमकां तुवें फावो केलाय विविध रितीने आमच्या जिवितांत जायतीं बेसावां आशीर्वादां पाठोवन आमच्या जिणयेंत बरेपण जोडच्याक अवकाश दिल्याय मोरयेच्या ससाय मुखांत आमच्या जिवितांत बरेपण जावच्याक तुझे सरशीन परत आणि परत आमच्या जिणयेचे वणेपण अस्कत काय सगळें सांडून फाटी येवच्याक तूं आमकां अवकाश दिताय आदार दिताय आणि त्या दैवीक शिवरान आमची जिणी पवित्र करताय देखून मोगळा सुमिया जशे मोरी आपल्या जिवितांत तुझे थंय दिनवासपणान जियोंक पावली सर्गी बापाक तिने हरी एक रितीन अर्गां दिली सर्गी बापाक आपल्या जिविताचे समर्पण केले आणि हरी एक रितीन त्या बापाचो सांगात
आपल्या जिवितांत फाटयलेले मिसांव यशस्वी रितीन पंथाक पावोवंक आधार दिता म्हणलें ती वळखाली. आज तिचें स्मरण करता आसतना त्याच मनोभावान त्या सर्गीच्या बापाक आनी तुका मोगाळा सुमया जेजू म्हज्या सोडवणदाराक हांव वर्गां दिता. तुमची स्तुती वाकणटा आनी तुज्या जिवितांत हांव लाभचें बरेपण नियाळण दिनवास पाठयता आनी गाता गीत म्हजो आत्मो सुमयाची वडवी गाता. दैवी गायना बुकांत गीत संक B94 पेज 85. थाळयो पेटोवन आमी हें गीत गावया. सुमयाची वडवी गात तुझ्या तारकातय उल्हासता. ताने केल्या महात कार्या झेनियेन तुझ्या ताच्या नावाक महिमा सदा. म्हजो सुमयाची वडवी गात तुझ्या तारकातय उल्हासता. ताने केल्या महात कार्या झेनियेन तुझ्या ताच्या नावाक महिमा सदा. मरीच्या जिवितांत तुवें सर्व रितीची दया दाखोवन बरेपण फाटयलें. आज म्हज्या जिवितांत तुवें फाटयलेलें बरेपण ती दयाळाय ती कणवळाय नियाळटा आनी तुका सदांच सर्गांत येवन ही म्हजी जिणेची येता. ताने आपल्या रसने दाखयली दयाळाय तिका सरसंतती सगळे मन मानतेलो. तिच्या सक्तेवंता निश्चित कामां केल्या भाग्यवंताचे नाव. म्हजो सुमयाची वडवी गाता तुझ्या तारकातय उल्हासता. ताणे केल्या महाकार्या गिनयेन तुझ्या ताच्या नावाक महिमा सदा. निरंतर सुमया म्हज्या जिवितांत तुजें बोळ पाठोवन म्हज्या अस्कत कुडींत म्हज्या वणेपणाच्या संतींनी तुजें बोळ दिताय. तुजी दैवीक सकत निरंतर म्हज्या जिवितांत आसून त्या जिविताच्या पयणार तुजो आदार मागोवन जियोंक तूं म्हाका शिकयताय. तेंच मरयेन म्हज्या जिवितांत हें प्रेरण जावन पातयलां. म्हज्या दिसांत तुका वर्गां दिता सुमया. आपल्या बळवंत बावड्या ताणे बळ दाखयले. हंकार्यांक गर्विष्ठांक ताणे दुस्पाटायले. पदवेदारां वयता सकला घाले आनी किरकोळ्यांक सुबारले. म्हजो सुमयाची वडवी गाता म्हज्या तारकातय उल्हासता. ताणे केल्या महाकार्या गिनयेन तुझ्या ताच्या नावाक महिमा सदा. म्हज्या जिवितांत मागोन सुमया म्हज्या जिविताच्यो गरजो तूं संपूर्णाय पावयताय. हर एक म्हज्या काळजाच्या त्रेक तुका समर्पित आसतना हर एक म्हज्या जिविताच्या आटेवटी तुज्या हातीन दवरता आसतना तूं म्हज्या जिवितांत तुजें बोळ पाठोवन म्हज्या जिवितांत हर एक म्हज्यो गरजो सांबाळून दिवन म्हाका तूं तुज्या बरेपणाच्या मेटांनी चलूंक अवकाश करून दिताय. तुका वर्गां दिता सुमया. भुकेल्या लोकाची ताणे भूक थांबयली आनी रित्या हातान धरले ग्रेस्तांक पाटी. आपणाक भियेतेल्या दाखयता तो काकूळ सदा संततेंत संतते. म्हजो सुमयाची वडवी गाता म्हज्या तारकातय उल्हासता. ताणे केल्या महाकार्या गिनयेन तुझ्या ताच्या नावाक महिमा सदा. म्हजो सुमयाची वडवी गाता म्हज्या तारकातय उल्हासता. ताणे केल्या महाकार्या गिनयेन तुझ्या ताच्या नावाक महिमा सदा. ताच्या नावाक महिमा सदा. ताच्या नावाक महिमा सदा.
जेजू अपोस्तलांचें जिवीत पेंतेकोस्ता दिसा पवित्रत्मा तांचेर पाठोवन तें पवित्र जायशें तुवें केलें, बळवंत केलें आनी धैर्यादीक केलें. तें धैर्य आनी समर्पण तांच्या जिणेंत तुजें नांव प्रगट करूंक आनी तुजें मिसांव मंदरून व्हरूंक कारण जालें. पेंतेकोस्ताच्या परबे आदी मोगळा जेजू मरिये मायेचो सांगात भरपूर मापान तांच्या जिवितांत लाभलो. तिने सगळ्या अपोस्तलांक सांगात हाडलें. कंगाल जाल्ल्या भिरांतेन भरलेल्या तांच्या जिविताच्या वाटेर एक धैर्यादीक मुखेल्या बरी एका आवय परी तिने तांकां सांगाता एकठांय करून धैर्य दिलें, सकत दिली आनी ती कृपा तांच्या जिवितांत तुजे तावन सोडच्याक प्रेरण दिलें. मागण्याद्वारे तांच्या जिवितांत ते सर्गीचें बोळ जोडूंक ते सकतात म्हणलें तिने तिच्या जिविता मुखांत दाखोवन दिलें. सुमया हर एक रितीन तिच्या जिवितांत तिने कितें पाळिल्लें आनी तिने पाळिल्ल्या हर एका बावटाच्या संगतींनी कशें तिका ती दैवीक सकत लाभली, तें बरेपण लाभलें. त्या सर्गीच्या बापाचो सांगात तिच्या जिवितांत तिका अनुभव करूंक साध्य जालें. तें तिने त्या शिसांकी तांच्या जिवितांत आधार नातलेल्या परी कंगाल जाल्ल्या भिरांतेन बदलेल्या तांच्या जिविता वाटेर पाठयलें. आज हेंच मरिये माये मुखांतर तूं म्हाका पाठयता आसतना पवित्र सभेंत मरियेचो पात्र आनी पवित्र सभेंत मरियेन दाखयलेली आपल्या जिविताची दिशा आज आमकांय प्रेरण जावन पवित्र सभा पाठयता. हर एक रितीन मोगळा जेजू 2018व्या वर्सा पापा फ्रांसिसान आमकां हर एक बावडती लोकांक पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा मोरी पवित्र सभेची आवय जावन आसा म्हणलें भावार्थान मानून घेवन ते संभ्रम कुलो दिलो. पवित्र सभेक एकवटीत दवरूंक प्रेरण दिवच्या आनी हर एका बावडती लोकांच्या आध्यात्मिक वाडावळेक आदर्श जावन आसच्या ह्या मरिये मायेचो आमच्या सर्गीच्या आवयचो उडास काडून परत एक फावटी तिच्या जिविताचे निदर्शन पेंतेकोस्ताच्या दुसऱ्या दिसाच संभ्रमूंक आनी त्या द्वारे मुकले आमचे बावडती जिवीत पवित्र सभेंत समकत आसतना संवसारी जिविताच्या संगती मध्ये समकत आसतना तो बावडत दृढ दवरूंक तुवें मरिये मायेची आदर्श जिणी फावो केली. मोगळ्या सुमया हर एक रितीन आमच्या जिवितांत मरियेचो उडास काडून मरियेच्या जिविताचो नियाळ करून आमचे जिणे चमकोवंक तुवें दिलेलो आदार आयच्या दिसा भरपूर मापान आमी नियाळटा. मोगळा जेजू कुर्सार तावन पळे हो तुजो पूत म्हळ्यार उतरां मरिफात मोगाच्या शिसाक मरिये हातीन दिलें. तशें ताचे बराबर सगळी पवित्र सभा त्या मरियेच्या जतनेकाल आसा आनी ती आमची सर्गीची आवय जावन जिविताच्या संगतीनी जिविताच्या वाटेर तुजे संगी एकवटोवंक आनी तुज्या संगतपणान जियोंक प्रेरण दिता. मोगळ्या जेजू पेंतेकोस्ता तावन आज पर्यंत मरिये मायेची ससाय आमी बघून आसाव. विविध जाग्यांनी दिश्टीक पडोवन मरिये मायेन जिणी परिवर्तनाचो बापा थंय फाटी परतोवन बावडतान जियोंचो उलो दिला आनी तुवें संवसारांत केल्ल्या मिसामाक साक्ष जावन ती तुका सदां दीस आमच्या जिविताचो सोडवणदार म्हणून मानून घेवंक उलो दिता. मोगळा जेजू मरिये माय तुज्या मिसामाक व्हरतो आदार जाली. तुजी आवय कशी जियोवचें ती प्रमुख म्हणलें लेखून आसतना तिने तुजो पाटलाव दार कशें
ती तुझ्या मिसावान समकाली. तो कितें सांगता तें तुम्ही करा म्हणून काना शहराच्या त्या लग्न मटवांत त्या कामाच्यांक त्या वावराड्यांक उलो दिलो. तशी तू कितें पवित्र पुस्तका मारिफात पवित्र सभे मारिफात वैयक्तिक रितीत वैयक्तिक जिविताच्या मेटांनी मागण्याद्वारे मेळच्या प्रेरणा मारिफात तू आमकां कितें सांगताय तें करच्याक आयच्या दिसा आमकां कृपा दी सुमया. सबार फावटी आमच्या जिवितांत असली वाट धरूंक आमी चुकताव. सबार फावटी मरिये बरी बापाक मनवल्ली बापाच्या कुशेक कालती मान घाल्ली जिणी जियोंक आमी प्रयत्न करिना सुमया. थोड्या फावटी आमचीच खुशी आमकां कितें बरें लागता त्या रितीन जिवीत सारूंक आमी प्रयत्न करता सुमया. संवसारी जिवितांत आदलोन पडता आसतना आमची आवय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत उखलतली पोशेतली भलायकी बरी जावंक जतन घेतली. तशेंच भावार्थी जिवितांत आदलोन संवसारी जिविताच्या चालीक ही म्हजी कूड वेंगतना मरिये माये थंय वचून भावार्थी जिविताच्या बरेपणाची जतन आपणावंक आमकां कृपा दी सुमया. मरियेन आपोस्तलांक तुझ्या मरणानंतर भोव जतनायेन सांबाळ्ळें. भोव जतनायेन तांच्या जिवितांत ती नाजूक जिविताची चाल ते बेजारायचे पॉयण त्या खंत आकांतीचे पॉयण आपणाचोय जीव कोणी काडटीत म्हणलें भे ताणें पयस करच्याक तांच्या जिवितांत भावार्थाच्यो संगती दृढ करच्याक मागण्यांत तांकां सांगाता दवरलें. दुसऱ्या खंयच्याच संगतींनी तांची मोत काळीज मेतेर जायनासतना केवल भावार्थान मागण्यान तांची जिणी मेतेर जावच्याक ती कारण जाली. कित्याक जेजू तिच्या जिवितांत ते मागणे त्यो भावार्थाच्यो संगती धड आसल्यो. त्यो भावार्थाच्यो संगती बळवंत आसल्यो. त्या भावार्थाच्या संगतींनी आपल्या जिवितान रूप घेतला म्हणलें ती जाणा आसली. आज म्हज्या जिवितांत तेंच भावार्थाचें रूप म्हज्या ह्या संवसारी जिविता पयणाक दिवंक म्हाका तूं कृपा दी सुमया. म्हज्या जिणेंत तुजो सांगात मेळिल्ल्या वेळार तुज्या आदारान म्हजी जिणी जियोंक अवकाश लाभल्या वेळार सदांच हांव बळवंत जावंक पावता. तुज्या कृपेन बरोवन म्हजी जिणी जियोंक हांव शकता म्हणलें आज मरी म्हाका शिकयता आसतना ती पवित्र सभेची आवय वय म्हजी आवय म्हाका भावार्थाच्या संगतींनी भर दिवची आवय म्हज्या जिणेंत आसचें उणेपण सांडोवंक जिवितांत परिवर्तन जोडोवंक प्रेरण दिवची आवय म्हज्या जिवितांत जिविताच्या हर एका संगतींनी जावंक पुरो सुख संतोष कष्ट दुख पिडा शिडा हर एक आठे विटे हर एक जिवितांतले कोडू आनी गोड संगती हर एका संगतींनी ती मरी माय तुजी आवय आमचे संगी आसा जेजू. आमकां ती उत्तेजन दिता जेजू. आमकां ती तुजे सरशीन येवंक आनी तो कितें सांगता तें करा म्हणल्या उतराद्वारे तुजें उतर पाळूंक तुज्या जिविताची देख घेवंक आनी तुज्या जिणेच्या सगळ्या संगतींक आमच्या जिवितांत आपणावचे मारिफात आमची जिणी भावार्थाची करूंक उलो दिता. तर मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमच्या जिविताचे समर्पण ह्या वक्ता करया. आमचो सुमी मरिये मायेक आमची आवय जावन दिल्लें तें घडीत आयच्या दिसांनी आळता आसतना विशेष करून मोरी आमच्या जिवितांत मौनपणी चमकता आमकां आदार तिचो दिता ससाय तिची दिता. त्याच सुमया सरशीन वसोवंक ती आमकां शिकयता. तर आमच्या जिविताचे समर्पण करून गावया आमी गीत म्हजे जिणेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमया
दैवी गायन बुकांतान गीत संको E57 पेज 141. अपेक्षिता ते सदा कैसोनिया मुझे जिनी तुझे खुशी करूं शिकई माका सोनिया मुझे तांतु किते अपेक्षिता ते सदा कैसोनिया जाऊंदी एक वाट माका खुशी तुझी करूं दैविक शेगून जाऊंदी माका संपूर्ण कायेंत वाडो मुझे जिनी तुझी खुशी करूं शिकई माका सोनिया मुझे तांतु किते अपेक्षिता ते सदा कैसोनिया जानवा मुझ्या आत्म्यान वाढून सोडून ये मी मोगतो तुझो सोम्या माका तुझे थंय ओळून मुझे जिनी तुझी खुशी करूं शिकई माका सोनिया मुझे तांतून किते अपेक्षिता ते सदा कैसोनिया ते सदा कैसोनिया ते सदा कैसोनिया आमच्या गरजू आणि ते समाज सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखारांत आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आमची भाव भयणी हाजर घालितात प्रत्येक रितीन सोनिया डिसोजा मेनोरा शायना मेलिशा सोनाल कुटिन्यो परमानोरो जेन डिसोजा तिरुपुर वेरोन लुईस ओंटारियो कॅनडा आमच्या भाव भयणींक जल्मा दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता देवाचे विस्तार आशीर्वाद तांच्या जिवितांत आसूं दी म्हणून मागता खासदाराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी देवाक हाजर घालितात 25th वेडिंग एनिवर्सरी वीणा सिप्रियन मोरस किनिगोळी अनिल मरिटा जेरोम पिंटो आणि रोजी पिंटो सुझान आणि राजीव मस्करेनस स्टीवन आणि सबरीना डिसोजा चिकागो तशेंच जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशीर्वादां पासत आमची भाव भयणी देवाक हाजर घालितात दैवीक आकुलतीच्या मनाक देवाक घालिता आनिता SSC एग्जामांत बरे अंक जोडलेल्या पासत देवाक घालिता जेसिंता बोतेल्लो पवित्र त्रिंदादीच्या मनाक देवाक घालिता अमांती आनी कुटाम देवाक घालिता सुनील सिक्वेरा मिरा रोड सर्व आशीर्वादां पासत देवाक घालिता मिशेल आनी अजय देवाक घालिता फ्लॉसी रॉड्रिगस कुलशेखर सर्व आशीर्वादां पासत लॉय आनी ओलिविया डिसोजा
सबिता आणि स्टीवन सिक्वेरा आणि सावियोन आणि सियान्ना बँगलोर थावन साजूत देवाच्या मनाक देवा खरगंदिता रोज मेरी कारकळ तावन सालोरेसाच्या मनाक देवा खरगंदिता रोज मेरी कारकळ तावन देवा खरगंदिता मेरी क्वाड्रस पक्षी केरे तावन तशेंच आपल्या पुताची कॅनडा स्टडी परमिट अप्लिकेशन यशस्वी रीतीनं सबमिट करूंक साध्य जाल्ल्या पासून देवा खरगंदिता प्रीती डिसोजा आपल्या जिविताच्यो गरजो सक्रमेंता मुखार आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन दवरता बऱ्या भलायके पासून अनिता तावरो वडाला तावन तशेंच दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन आमी दैवीक कुटुंबा पासून ह्या म्हयन्यांत मागता विशेष करून हर एक कुटुंबांनी तें बरेपण ती सोडदोड तें समाधान तो संतोष एकामेकांत एकवट लाभच्याक विशेष करून देवाचे आशीर्वाद आयच्या दिसा आमी मागता जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता प्रत्येक तीन सोल ऑफ लिओ डिसोजा बाय सोनिया डिसोजा सोल ऑफ जॉय जोसेफ केटिंजान कुवेट बाय इसाबेला all souls departed souls in Rodriguez family Raya Goa by Alvin Rodriguez and family soul of Cyril Paes Mumbai by Philomena Desa soul of Dulcin Moniz and Albert Moniz by Philomena Desa soul of Kaitan Manuel Fernandez by Sheila D'Souza soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella soul of Clifford Lasrado and Anthony Lasrado by Winnie Lasrado soul of Pauline Rodriguez Karkada by Xavier Winnie Lobo soul of Natalia Rodriguez by Shaila and Naveen Lobo soul of Father Elias Pereira on his death anniversary by George Picardo soul of Father Elias Pereira on his death anniversary by Raina Lobo soul of Cyril D'Souza Thane by Gladys D'Souza souls in purgatory by Peter and Priscilla soul of Alfonso Barreto by Alban Barreto soul of Marcel Vaz by Delcy Siqueira Thane soul of Francis Alex D'Souza by Subin D'Souza soul of Vishal Sanas Moini Halgekar Tressa Nazret Jeffrey Lobo Cecilia De Costa Rohan Lobo Jati Lobo Ashwini Tony De Costa Regina D'Souza Dennis Kashi Anton Cordero Naveen Rodriguez by Herrick Hillary Lobo third death anniversary Praveen Henry Cordero by Lavina Cordero departed souls in Tauro and Fernandez family by Jossi Tauro Katil Dubai आमच्या भाऊ बहिणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा देवा थावन सर्गीचो शिवर लाभच्या अगदी मेमोरिया सक्रमेंतांतले जेजूचे आशीर्वाद मागून गेल्या Hello? Yes, hello everyone. Actually, I was hesitating, but I said if I don't testify, it will not be right. So at the last minute, God said, go and testify what you want to say. I'm here before you. I'm Kamala D'Souza from Bombay. Actually, I came here not with any problem, but I was not getting sleep all these days. I was feeling feverish. But still I didn't miss out one session of this retreat. I said I've come for this retreat, whether I have fever or no fever, I will come. And besides I was coughing, that's the reason I was sitting behind. So that if I'm coughing, I should not trouble anybody, I should not be a distraction, and I can quietly go out, have some hot water and come back. But after coming here, my sleep improved. I got such good sleep that Father Abraham had to come and knock at the door in the morning, say, get up, get up. So good sleep I got. I had no problem of sleep. In fact, in Bombay with an AC room, I'm not getting sleep. But here, I got very sound sleep. Though with the fever, I got sleep. I was taking tablets also. And secondly, this cough also.
I said, Jesus, I'm not going to leave this place till you heal my cough. Of course, it has not gone completely, but I know by the end of this retreat, this cough is going to leave me. So that is the faith I have in my God. I am always very, very connected with God, and I focus only on Him. I don't believe and I don't go to anyone. So I always focus on Him. So my message is that if you are focused on God, He will surely lead you. And through the intercession of Mary, our mother, God always takes care of. So we should keep focused on God, and all our problems, we need not worry. Because Isaiah 41:10 says, do not be afraid, I am with you. So that's my message. Thank you. गीत नंबर आमच्या सोन्या दिवसा बुकांत गीत नंबर ये 64 ये 64. संतोषाच्या आयच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापा भूता पवित्रात्म्या भक्तीन वंदिया सोडवणेच्या इतिहासांच्या रंदासीच्या जीवन विचित कृत्या केल्या देवा आम्ही हरसिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्तातय मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, पेंतेकोस्ताच्या दुसऱ्या दिसा मोरी पवित्र सभेचे आवय म्हणले नियाळून आमच्या जिवितांत परत साध्या काळाक आमी प्रवेश जाता आसतना मोरयेचे आदर्श आमच्या जिवितांत घेवन आमची जिणी बळवंत करच्याक सुमियाज आमकां आपयता. मोरयेद्वारे आमच्या जिवितांत हर एक रितीन स्वादार ही बावडती जिणी बळवंत करच्याक लाभता. मोरयेन चमकल्ली जिविताची चाल सदांच पाळले ते देवा थंय आसले विधेयपण आणि बापाची खुशी करची हर एक जिविता वाट आपल्या जिवितांत आपणावंक मोरी आमकां आदर्श जावन आसा. सबार पावटी आमच्या जिवितांत ते मोरयेचे आदर्श आणि बापाक सदांच विश्वासी रावन ताच्या कुशे खालती मान घाल्ली जिणी जियोंक अवकाश घेवंक नातलेल्या पसोत सबार पावटी ते निराकर्शिल्ल्या पसो देवा कडचें बोगसाने मागया आणि हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसोत भगवंत एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुमिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष दिलोय. हांव कुंवार मोरये ताचे माये उदेशी ती पवित्र सभेची आवय म्हूण वळखून घेवन ससनाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळासो कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव
तुझे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकातले वाचप. सरेस्प्रा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विघ्नो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केले, तूं विघ्नो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजे सांगातीन करून दिल्ले स्त्रीन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सरेस्प्रा देवान स्त्रे लागीं विचारले, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. तेवळ सरेस्प्रा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून 7 जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं चडटलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिजे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिजे संतत तुजे मस्तक तेंचतली आनी तूं तिजे खोटेक खोंच मारतलोय. मनशान आपले बायलेक एव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतल्या सर्वांची ती मूळ आवय. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. सक्तेवंतान मुझे पसंत विचित्र कामां केल्यात, भाग्यवंताचें नांव. सक्तिवंता म्हणजे पसत विचित्र कामां केल्या, भाग्यवंताचे नाव. म्हजो जीव सरेस्प्राची वडवीक गाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदाशीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली देखून ह्या फुड्या सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पाचारतल्यो. सत्यवंतान मुझे पसत विचित्र कामां केल्यात, भाग्यवंताचे नाव. सक्तेवंतान मुझे पसत विचित्र कामां केल्यात, भाग्यवंताचे नाव. दाखयता तो काकूळ आपण्याक भियेतल्याचेर संततेतावन संतते पर्यंत. सक्तेवंतान मुझे पसत विचित्र कामां केल्यात, भाग्यवंताचे नाव. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयला, आपल्या काळजांत वडवण चिंतल्या अहंकार्यांक ताणें दुस्पटयलात. पदवेदाराक उंच आसनांत ताणें सकला घालात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. सक्तेवंतान मुझे पसत विचित्र कामां केल्यात, भाग्यवंताचे नाव. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटी धाडल्यात. इस्रायलाक आपल्या चाकराक तो आदार दिवन आयलो, भिरमतेचो काकुळटीचो उगडास करून आदलो. सक्तेवंतान मुझे पसत विचित्र कामां केल्या, भाग्यवंताचे नाव. Alleluia, 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 alleluia. Naman Marie, kurpen borlele, सरस पर तुझे सांगता आसा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजो हांव परमणे सुम्या जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. हेणे जेसूची आवय, ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पतीण मरी आनी मागदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची करून घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सक्कट घडलें म्हूण जाणा जावन
पवित्र पुस्तकांत बरो नासलेले जारी जावचे खातीर म्हणालो म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेले एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमे त्या शिरक्यांत बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वंटांक धरलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपदलें आनी तकली बागावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्ख परबेचो आदलो दीस, दुसरो दीस साबात आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराणा जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडलेल्यांचे पयले एकल्याचे दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजूस अशी आयले तेन्ना तो पयलोच मौन पावला म्हण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण व्हांवलें रगत आनी उदक. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बेटूचे गीत नंबर C49 C49. आणि बाईन बापा तू स्वीकार कर. मासारतंकरी साच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकूं कुर्बेस्त आमकां कर. तुजी खुशी पाळू कुरपेन आमकां भर. पेल्या सेवेन जीव उदार आमकां कर. मरयेचे आदर्श घेव धैर्यान आमकां भर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भगवंत अंकवार मरयेचे कुशींत घेतलेली आपली कूड आनी रगत तुका ओपोवन आमच्या सुमयान कुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंच बलिदान आज भगवंत मरयेक मान दिताना आमी भक्तीन समर्पितांव आनी जेजूच्या मनशा सैमाचो आदार आमच्या असक्त सैमाक निरंतरी मेळो म्हण मागतांव. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सेवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरी पवित्र सभेची आवय ह्या आमच्या मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणतांव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगडतांव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय चली आनी सासणीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Pavit, pavit, albaranzo serves por tu. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येतात ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या रडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव.
जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले सुखशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांचे मुखसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये, पवित्र सभेचे माये संगती, भगवंत सुजेचे सोपती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी स्वर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत सुजे फेर्नांडमेट्स, ह्या स्विडीच्या त्या मारतीर सांता भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वैदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदाराचे जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कितें अरजबडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती.
ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी सुमिया तु आमचे देवांचे म्हाका फावना फावना जुत्रानस म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. उपकार तुझो सोम्या आम्ही बावळता उदार तुझ्या देण्या आदर तुझो सोम्या आज आम्ही मागता खुशी तुझी पाडून पुनर्जीवन तुझी कोडामी सेवली तुझ्या उदारपणा अमर जीविताची पासावणी घेतली तुझ्या अमरपणा गे फावो कर आमकां सोडवून बसायली तुझ्या पवित्र मरणा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भगवंत अंकुर मरियेक जल्मालो तो जेजू ख्रिस्त करो देव आनी करो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी सतमानताव. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या भावार्थांत आमची काळजां तीर कर आनी ह्या संवसारांत ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो घेवन सर्गींचे महिमे ताच्या संगाता ससनाक संतोष भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिनियेच्या पैनारा वाजता एक सूर समकना मरिये मायेक उलो मारता कसलीच बिरान म्हाका ना. ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपांगे पावशावीत आमकां जेजू लागीं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं मोगाळ पुता सोवे अंकुर मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.